प्रधानमंत्री 31 डिसेंबर मेरेन भाजपा अधिकाऱ्यांक येणावळीची पुराय म्हायती दिवची म्हूण सांगला। ह्या निर्णयाचो आपण येवकार करता अशें वीज मंत्री मिलिंद नायक हांणी सांगला। 8 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर इतल्या काळात आमकां MP आनी MLA जे आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरांनी सांगला की आपल्यार कॉपी ऑफ पासबुक सबमीट करची म्हणून ते म्हाका जाल्यार हांव हेचे एकदम 100% मना पासून स्वागत करता। आयज म्हाज्या ऑफिसान हांव उलयलाय बी स्वागत करता इतले हांव एक्सेप्ट केला की आयज ऑफिसान उलयला आनी ऑफिसान डायरेक्शनय दिला। म्हाका दिसता कदाचित फाल्यां पर्यंत म्हाजो पासबुक कॉपी आमच्या BJPच्या ऑफिसान पणजे पावतली। हेचे हांव खरेंच स्वागत करता आनी हे तेंच्यांनी जे एक स्टेप घेतला तो आनी एक जे तेंच्या मनान कितें स्वप्न आहा भारता खातीर कितें करपाचें तितूंतले एक आनी एक फुडलो स्टेप म्हाका दिसता। मुरगांव भाजपा मंडळाचो 2 डिसेंबराक महामेळावो सांजे 6:30 वरांचेर जातलो। ह्या मेळाव्याक मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर आनी भाजपाचे पदाधिकारी हजर आसतले अशें तांणी मुखार म्हळां। RDX खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा। भारतीय जनता पार्टी मुरगांव मंडळा खातीर येता त्या 2 तारखेक सांजची 7:30 आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो मंडळाचो महामेळावो आयोजीत केलो वयता आनी त्या मेळाव्याक आमचे भारताचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आमचे अध्यक्ष विनयभाई तेंडुलकर, तशेंच MP साउथ, तशेंच आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ आनी बाकीचे सगळे पदाधिकारी उपस्थित आसतले।